देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. बावतिस्मा वरी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यांत आनी ह्या भुरग्यांची वागणूक कशी जावची ती दाखोवंक आमकां एक नमुनो दिला तो जेजू क्रिस्त, देवाचो पूत. हाच्या दिसाक जेजू आपल्या बापाचो पूत म्हूण परगट करता आनी आमकां उगडास करता की जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवतात ती बापाचेर विस्वास ठेवतात. हांव उसवाड आनी जी म्हजीं उतरां आयकतात आनी सोत म्हणटात ती केन्नाच काळोखांत आसची नात. म्हणजे आमी दुसऱ्यांक बोवाळतीची देख जावंक उलो मारता. त्या उपरांत जेजू म्हणटा, हांव कोणाची जोडटी करिना. आमचें जिवीत कोणाचीच जोडटी करून नासतना उर्बा आनी खुशालकाय हाडटा तसलें जावं दी. हाच्या पयल्या वाचपान पवित्र आत्मो पावलू आनी बार्नबासाचें कार्य परगट करता. हांवें तांकां विचून काडल्यांत, त्या खेरीत वावराक तांकां कुशीन काडात. तांणी दुसऱ्या जाग्यार पवित्र सभा स्थापन करची आसा. आमचो गांव घर सोडून ह्या शिसांचे परी असल्यो संद्यो आमकां घडये मेळचे नात. पूण जंय आमी आसां, जंय आमी रावता आनी वावर करता थंय आमी दुसऱ्यांक बरी खबर जावंक आमकां आपयल्यांत. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.